मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तरणाटपण देवाचें एक विशेष देणें. तरणाटपणार एका रितीची उमेद आमच्या कुडींत मोतींत, एका रितीचें सोदाप जिवितांत, अनेक रितींत सोपण. जायत्या जाणांनी आपल्या उतर प्रायेर कितेंपणी उडास काडचो जाल्यार तें जावन आसा तांच्या तरणाटपणाचें. हांव तरणाटो आसतना हांवें अशें केलें तशें केलें, हीं कारबारां केलीं, हीं पक्रीपणां केलीं. हाका म्हणटा आमी युथफुलनेस, एक मनोभाव जिवितांत सदांच जीव रावोंक आनी देवाचेंच एक वर्तें दणें. केवळ एक प्राय मात्र न्ही, जायते आमचे जाणटे तरणाटेच आसत. युथफुलनेस म्हणटा हांव एक मनोभाव. देखून तरणाटपणाक आनी संतोशाक लागशिल्लो एक संबंद आसा. तरणाटपणार जायतो संतोश जिवसान जिवितांत आसा आनी संतोश ही देवाचें वर्तें देणें. देवान आमकां रचलां तर संतोशाक रचलां, दुखाक न्ही, बेजाराक न्ही, संतोशाक. आनी पवित्र सभेची शिकोवण आमकां सांगता, दोतोन देवान तुका कित्याक रचलां? देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक आनी एक दीस ताचे सांगाता सस्नाचें सूख आनी संतोश भोगोवंक. पळया, क्रिस्ती जिविताचो सेवेट जावन आसा संतोश. पूण म्हजें एक सवाल, आमी सगळीं संतोश सोदता, पूण संतोश आपणात आमगी. आमी सगळीं संतोशाची सोदनारां, सीकर्स ऑफ हॅपिनेस. डू वी रियलायज हॅपिनेस? पोंडाकेच्या अनुसरी वा पोंडांती थोडे बडी संतोश ना. कारण कितें? खरो संतोष खंय मेळटा? खरो संतोष म्हळ्यार कितें? ह्या विशयंत आज आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर एक व्हडलें सूख चिंतप, मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा हांव, वा सूख ग्रहण बिटवीन जॉय अँड प्लेजर. संवसारीक कुशालकाय आनी खरो आनंद थंय आसची एक सूख ग्रहण. जायतीं जाणां आमी संतोष सोदता, पूण कुशालकायांत हांव संतोष सोदता. कुशालकाय, संवसारीक कुशालकाय आनी खरो संतोष हे वेगवेगळी. देवाचें उतर सांगता, जुवान बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळी 16. कुशालकाय खंयतान येता म्हणून जुवांव ताच्या पत्रांत सांगता. रक्तमासाच्या ओंदवणेंत, दोळाच्या पुसलावेनेंत, जिविताच्या पोकळ दौलतेंत, हें सगळें संवसारांत हांव आयिल्लें, हें बापात हांव न्ही. खुशालकाय संवसारांत हांव येता, संवसारी वस्तूत हांव येता, संवसारी व्यक्तीत हांव येता, अभ्यासात हांव येता, पूण आनंद आनी संतोष खंयतान येता? देवातान येता. हें पवित्रत्वाचें देणें. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावलो अशें बरयता, अध्याय 5 वळी 20 आनी 2. पूण पवित्रत्वाचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान. संतोषाचो मूळ देव जावन आसा. संवसारी कुशलकायाचो मूळ कूड, संवसार, देवसार, थोडे फावटी आमच्यो वण्यो. देखून संवसारांत गिजी गिजी संवसारांत सगळें जिगी बिगी दिसता, आकर्शण दिसता. कित्याक थंय आकर्शणाले पुसलावणी आसा. हें एक पयलें आमी संतोष देवातावन सोद जाय आनी पवित्रत्म्याचें देणें संतोष जावन आसा. आनी संतोष केदाळाय तृप्ती करता मनशाक. खुशालकाय तृप्ती करना, कुशालकाय तृप्ती करना. प्लेजर्स नेवर सॅटिस्फायस. बगार मनशा थंय एक गिल्ट उपजोवच्या बरी करता. गिल्ट म्हळ्यार आरोप मनोभाव.
दुसरें आनी एक मिसअंडरस्टँडींग आमी संवसारी मनशांनी चिंतचें आनी रॉंग जाग्यार संतोश सोदचो जावन आसा. जायते जाणांनी आमी चिंतचें आमचें नैतीकपण म्हळ्यार वॉट आय फील, कितें म्हाका लायक जाता, पसंद जाता, रूस बगता तें आपणावंक करचें प्रयत्न. पूण कितें उंची, कितें बरें, कितें बऱ्यांतलें बरें आमी म्हणटा इंग्लिशांत लायक अँड गूड. लायक अँड गूड ही दोन वेगळीं. बऱ्यांतलें बरें सोदूंक थोडे फावटी आमी सोलवता बगार कितें म्हाका लायक तें हांव सोदतां आनी कितें लायक तें संतृप्ती दिवंक शकना आनी शाश्वत जावन आमकां नीज शेवटा थंय पावयना. सा अगोस्तीन सगळी संवसारी कुशालकायी भोगुल्लो एक सांत जावच्या पयलें आनी सगळें कुशालकाय संवसाराची भोगोवन कुडीची संवसाराची सगळी कुशालकाय भोगोवन आखरेक तो सांत जालो आनी आपल्या आत्मचरिता कन्फेशन म्हणल्या बुकांत आखरेक तो बरयता, आवर हार्ट्स आर क्रिएटेड फॉर यू ओ लॉर्ड, दे आर रेस्टलेस अंटील रेस्ट इन यू. आमची काळजां तुजे खातीर रसल्यांत सोम्या, ती विशेव घेवची नात तुका मेळच्या मुसोर. आमची काळजां देवा खातीर रसल्यांत, संवसारा खातीर न्ही, एका व्यक्ती खातीर न्ही, वस्तू खातीर न्ही, म्हज्या सुवण्णे खातीर न्ही, देवा खातीर. आनी ताचे थंय मात्र ती दादोशी जातात, संपूर्ण आय जोडटात आनी ताचे थंय मात्र नीज शाश्वत तृप्ती जोडटात. देखून देव जावन आसा शाश्वत शांतेचो सागोर. आनी आमी कुशालकाय संवसारी कुशालकाय थंय संतोश खंडीत आमकां मेळचो ना, देवा थंय मात्र मेळटलो. दुसरें जायते फावटी आमी चिंताव आमचो संतोश कोणाची की जबाबदारी म्हणून. माय हॅपिनेस माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. हॅपिनेस इज चॉयस, म्हजी विंसवण. जायते फावटी आमी जिवितांत देदेस्पर जाले हांव कित्याक, जायते युवक जावंक पुरो, तरणाटे जावंक पुरो, जाणटे जावंक पुरो, जायते फावटी आमी चिंतचें हेरांनी म्हाका संतोश करी जाय म्हणून. हेरांतान संपूर्ण संतोश मेळना. जावंक पुरो जायती युवक आमचे तरणाटे जायते फावटी चिंतात संवसार, म्हजी आवय बापी, म्हजी शिक्षकां, म्हजे बॉयफ्रेंड, म्हजो गर्लफ्रेंड ती आसात म्हाका संतोश करूंक, अशें आमचें एक्सपेक्टेशन हेरांतावन. जायते फावटी काजरी जावची नवी जोडी, जायतें एक्सपेक्टेशन, बरें थोडें एक्सपेक्टेशन आसूं जाय, स्वप्नां आसूं जाय जिविताक, आसूं नजो म्हणना हांव. पूण थोडे फावटी दोगांय जोडी एक्सपेक्टेशन्स काजर जातात, पूण आनीकले तांचे एक्सपेक्टेशन संपूर्ण तृप्ती करूंक शकना. कित्याक मनशां जावन संपूर्ण तांची एक्सपेक्टेशन तृप्ती करूंक शकनात. कोणींगी विश्वासघातन करता, कोणींगी इन्कार करता, कोणींगी दुखयता. आमचें हॅपिनेस आमी हेरांचेर बांदून हाडलें तर, आमचो संतोश हेरांचेर बांदून हाडल्या तर खंडीत आमी संतोश जावचे ना. संतोश म्हजो आय, म्हजो चॉयस, म्हजी विंसवण. म्हाका हांवें संतोश करूं जाय तें एक डिसिशन. देखून एकलो चिंतपी अशें बरयता, when it rains I look for the rainbow, when it is dark I look for the stars म्हणून. केन्ना पावस येता हांव पावसा दोन पळयता, केन्ना अंधकार आसा थंय हांव नखेत्रां पळयता. कित्याक हांव विजतां संतोशान आसूंक. जायते फावटी आमी हेरांक आसो दिल्यार आमकां पाटी आसो मेळटात. आमी वागा बरी केल्यार आनेकलोय वागा बरी करता. आमी कितें दिता तें आमकां पाटी मेळटा. रिएक्शन तशेंच संवसारांत. तूं बरी चार उतरां कोणाडेन उलयला तर तोय तुका बऱ्या उतरांनीच जाप दिता. आमी कशें प्रतिक्रिया दिता तशीच प्रतिक्रिया आमकां मेळटा. देखून म्हजो संतोश म्हजी जबाबदारी आनी ती
म्हजी जबाबदारी हांवें बऱ्या तरान पाळली तर कोणा सावनच म्हजो संतोष काण व्हरूंक जायना देखून सोमयानस जो आमच्या वांजेलांत अध्यायी 14 वळ 20 आनी 7 सोमी अशें म्हणटा, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. सोमयान आमकां सगळ्यांक तें समाधान आमच्या काळजांत दिलां. संवसार तुमकां तें दिवंक शकना, संवसार तुमच्या तान काण व्हरूंकय शकना. केन्ना आमी सोम्या थंय ददोशी जाता, सोम्याक आमी चिकटून रावता आनी नीज पवित्रात्म्याचें देणें समाधान आमचें घेवन घेता. तिसऱ्यान खरो संतोश म्हळ्यार एक पैण, तो शेवट न्ही. इट इज अ जर्नी, नॉट डेस्टिनी. खरो संतोष म्हळ्यार एक पैण. जायते फावटी आमच्या जिवितांत संतोषाच्या फाटल्यान आमी धांवता, संतोष आपणायना. आमी केन्नाय चिंतचें संतोष भविश्यांत आसा, फाल्यां आसा म्हणून. आमी भुरग्यापणार आमच्या आवय बापायनी शिक्षकांनी मार्क्स काड बरें शीक म्हणून म्हणलें. तेन्ना आमचे जायते जाणांनी आतांय जायतीं भुरगीं खेळनात आनी कितें करनात, ट्युशन तें हें म्हणून मार्क्स काडूंक एक पेस हाडटा. कित्याक बरें मार्क्स आयल्यार बरें काम मेळटा म्हणून. काम मागीर काम सोदचें, काम मेळ्ळ्या उपरांत काजर जायचें, मागीर चेड्याक सोदचें, चेडवाक सोदचें. काजर जाल्ल्या उपरांत बायल समाना, घोव समाना. आमी संतोष फाल्यां आनी खंयी सोदता, फाल्यांगी परवांगी. आज कितें आसा तें आमी सोदिना, आज कितें आसा तातूंत दादोसकाय आमी पावना. देखून संतोष एक पैण, शेवट न्ही. जिवितांत आज कितें आसा तातूंत आमी संतोष पावचें. तुमी KSRTC बसार तुमी गेल्यार सडावत ड्रायव्हराच्या फाटल्यान एक बरयल्लीं थोडीं उतरां कन्नडांत, ती DVGची. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಭಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು, ಇದೇ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ म्हणून. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ कितें आसा तातूंत दादोसकाय पावो, आनीक येवंदी म्हणलो अब्लेस सोडू आनी संतोषाची वाट इस्स. एक ल्हानशी काणी हांव तुमकां सांगता. एक राय आपल्या राज्यांत पासाया मारूंक गेलो आपल्या मंत्री सांगता. अशें तो येता आसतना एक कुटुंब, घोव बायल आनी भुरगें भोव संतोशान आसलीं. तांच्या काळजाचो संतोष तांच्या मुखामळान परजळटालो. आनी राय म्हणलो मंत्रीडे, हें कितें, ही इतली संतोशान आसात ह्या गुडसिलांत आसल्यार हांव रावळ्यारांत आसा, म्हाका संतोष ना न्ही. तांचें सिक्रेट कितें हॅपिनेसाचें. ताका मंत्री म्हणलो, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ 99 क्लब म्हणून. ती 99 क्लबाची मेंबर्स न्ही. रायाक शॉक जालें, हो कितें म्हणटा, तें कितें 99 क्लब म्हळ्यार कितें म्हणून मंत्रीडे रायान विचारलें. ताका मंत्री म्हणलो, तूं 99 गोल्ड कॉयन म्हाका दी, हांव सांगता तुका कितें म्हणून. गोल्ड कॉयन तूं म्हाका दी, भांगाराची नाणयां हांव तुका सांगता. आनी रायान काण ताका 99 गोल्ड कॉयन दिली. आनी मंत्रीन काणयली. आतां सांग म्हणलो. हांव 3 म्हयन्या प्राण सांगता म्हणलो. आनी दुसऱ्या दिसा मंत्री वचून ही 99 गोल्डन कॉयन्स त्या कुटुंबाच्या बागलाच्या मुखार उडोवन आयलो, एका चिलांत घालून, एका पत्यान. सकाळीं उठलो हे कुटुंबाचो येजमान, त्या संतोशान आसलेल्या कुटुंबाचो येजमान उठलो. बागेल उक्तें करतनाच एक पोटली पडल्या. पोटली ताणें सोदली आनी ओपण केली. भांगाराची नाणयां. आनी मेजूंक लागलो, कितली आत 2-3 बटीन मेजल्यार 99. तें एक नाणीं खंय गेलें म्हणून सोदूंक लागलो सगळ्यांनी घराच्या भोंवरी. हें कितें घाली 99 आसात, आनी खंय आसा जेणे. मागीर बायलेक दिलें. बायलेनी परतुनी ते कावंट केली, तातूंत 99च. आनी हो दादलो एक नाणी खंय म्हणजे पडोन आसोंक पुरो कोणना म्हणून म्हयन्या घातले सगळ्यांनी सोदून गेलो. मागीर रात्री ताका मेळूं ना. आनी म्हणलो
आनी एक गोल्डन कॉयन करीचे 100 जायचेच. आनी बायल हाका पळोवन म्हणाली ओ इल्लो पिसो जाला 99 कॉयनां गोल्डन कॉयन आमचे कडेन आसात आनी वो एका फाटल्यान सोदून आसा. हांव आतां तांतली 2 काण्ण वचून इल्लें शॉपिंग करून येता म्हणून ती वचून ती आमच्या सिटी सेंटरा वचून शॉपिंग करून आयली. आनी चर्को वा भुरगो तो म्हणलो पापाड इतलीं कॉयनां आसात हांव एक गोल्डन कॉयन काडून एक स्मार्ट एप्पल फोन काडून येता म्हणलो. तोय वचून आनी दादलो आयलो घरा परतुनी केदाळे कावंट करचें काम. एक दीस 2 कॉयनां दुसरे दिसा 2 कॉयनां पुतान काडल्यान बायल्यान. आनी बायल भुरग्यां मदें लढाई सुरू जाली. आर्ग्युमेंट खंय गेलें तुवें कित्याक करशिल्लें तुवें कित्याक दवरलें तुवें कित्याक काडलें म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसा राय आनी तसो मंत्री सोलोन येताना हांच्या घरा मुखल्यान येताना ही लढाई करनासात. तो पयलो आल्लो संतोश ना. आर्ग्युमेंट आनी एकामेकाक दुरसोणें लढाई हेंच जावन आसा. आतां रायाक सरप्रायज जालें पोर इतली समाधानान संतोशान आसली न्ही आज कितें हांकां जालें म्हणून मंत्री ताणें विचारलें. ताका मंत्री म्हणलो आतां ती 99 क्लबाची मेंबर्स आहा. संतोशू आमी फाल्यां सोदता कितें ना तांतू सोदूंक पळयता कितें आसा तांतू पळयना. आनी केन्ना आमी फाल्यां संतोश सोदता खंडीत आमकां संतोश मेळचो ना. आमी संतोशाचे सोदनार जाताले संतोश मेळिल्ली व्यक्ती जायना. देखून देवाचें उतर भोव क्लियर आसा. माथेवाच्या वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 अशें म्हणटा फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो. पयलें तुमी देवाचें राज सोदा आनी तुमकां सगळें मेळटलें. आज आमी पयलें देवाचें राज सोदया. देवाच्या उतरांत देवाच्या ससायंत आमकां समाधान आसा. आमी वस्तू फाटल्यान फाल्यां फाटल्यान पोरवां फाटल्यान आनी एक व्यक्ती फाटल्यान धांवल्यां तर खंडीत आमकां समाधान संतोश मेळचो ना. नीज संतोश आसा देवा थंय आनी तो सोदया आनी देव आमकां तो दिवं दी म्हणून विशेश रितीन आज युवा जाणांचेर जायते युवा जण संतोशाक सोदून संवसारांत जायते एक्सपेरिमेंट करतात. पूण संतोश देवान आमच्या काळजांत दवरला पवित्रत्म्यान आमकां तो दिला. तो आमी रेकग्नायज करीत जाय विश्वासान भावार्थान. आमेन.